अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। मैं देशवासियों के पास भिक्षा मांगने के लिए निकला हूं। मैं भिक्षा में देशवासियों से एक साल में 100 घंटे मांगता, हर सप्ताह 2 घंटे, और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। ये हमारी भारत भक्ति है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। भाइयों बहनों, देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी है। एक कदम स्वच्छता की ओर चले। आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। क्लेनलीनेस इज लायक गॉडलीनेस हे शब्द आणि हे विचार आशिल्ले आमचे फादर ऑफ द नेशन, आमचे राष्ट्रपती पिता आमचे बापू महात्मा गांधी जी हांचे हे विचार आशिल्ले आणि हेच विचार फुडें घेवन 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी तांचे विचार फुडें व्हरपाची तांणी प्रयत्न केला आणि स्वच्छ भारत अभियान हाजें निर्माण करून हे स्वच्छ भारत अभियान आमी पळयता 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन हाजी सुरवात केली। कित्याक जे आमचे बापू म्हणटाले क्लेनलीनेस इज लायक गॉडलीनेस, म्हणजे आमची तर आमचे भारत ते म्हणटा की फक्त आमचे भारत स्वतंत्र जावन हाजो फायदो ना, भारत स्वतंत्रता मेळून ताजे बरोबर भारत एक स्वच्छ आणि समृद्ध भारत जावपाक जाय। आणि हे स्वच्छ आणि समृद्ध भारतान आमचे जे पळय नागरीक आसा तांची तर तांचे स्पिरिच्युअल वेलबिंग, तांचे फिजिकल वेलबिंग, तांचे भलायकी खातीर हे तर आमकां जाय, हे तर जावपाक जाय जाल्यार नेशन हॅज टू बी अ क्लीन। आणि ताजे खातीर ते म्हणटाले की एक भारत आमचे राष्ट्र एक समृद्ध आणि स्वच्छ राष्ट्र जावपा खातीर स्वच्छता ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट। आणि हेच फुडें व्हरतना आमी आमचो प्रयास आसा की प्रत्येक वर्सा जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन म्हणलां की आमचे बापूचे जयंती दिसा आमी प्रत्येकान एक मिनिमम 1 वर डेडिकेट करून तांकां समर्पित करून एक स्वच्छांजली श्रद्धांजली तांच्या नांवार हे समर्पित करपाक जाय। कित्याक ह्याच दृश्टीन आमी आमचो देश फुडें व्हरपाक शकता। आणि हो जो आमी स्वच्छ भारत अभियान आसा हाजी जी निर्माण जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन केल्ले ते तर खऱ्या अर्थान आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ही एक दिसाची क्रिया न्ही, ही आमी प्रत्येक दिसा हे आमी आमच्या लायफान हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय। इट हॅज टू बी अ वे ऑफ लिवींग म्हणटा तशें। आणि हे आमी प्रत्येकान आमच्या जिवनान हांगा जी आमी सगळीं आसा आज हो स्वच्छ भारत अभियान हांवें हे श्रामदान स्वच्छता खातीर 1 वराचे डेडिकेट केला आमचे बापू खातीर, आमचे राष्ट्र पिता खातीर। आणि हे जे आसा हे हांवें आज आमचे चिल्ड्रन्स पार्कान हांवें ठरयलें की भुरग्यांक घेवन ही स्वच्छता अभियान आसा ही चिल्ड्रन्स पार्कान करचें। आणि हाजे बरोबर हांगा आमची स्कुलाची भुरगीं आसा, आमची चिल्ड्रन्स पार्क जे हांगा आमची रोज स्वच्छता ताजी दवरतात ताजे सगळे हांगा
कामगार लोक आसा, हांगा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स आसा जे आमचे बरे पैकी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांबाळटा, आमचे फॉरेस्टाचे सगळे जे एरियाज आसा ते बरे पैकी सांबाळटा, ते भितरले जंगल जावनी, तांचेर आमची रानां जावनी, आमचे धबधबे जावनी, सगळे बरे पैकी तांची देखरेख करपी आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आनी आमची ही माणकुली भुरगीं. माणकुल्या भुरग्यां बरोबर आज हांवें ठरयलें की ही स्वच्छता अभियान करचें, कित्याक ही आमची जी भुरगीं आसा दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री, आमच्या देशाचें हें भविश्य. आनी तांणी ह्याच वयाचेर तांणी शिकपाक जाय की स्वच्छता म्हणटा ती कितें. जेन्ना ह्या वयाचेर शिकतले जाल्यार ते ही आज 10 भुरगीं आसा, ही 10 भुरगीं वचून फाल्यां आनी 10 भुरग्यांक सांगतले, ती 10 भुरगीं आनी 10 भुरग्यांक सांगून ही एक चेन जातली. आनी ही जेन्ना भुरग्यांक ह्या वयाचेर समजता स्वच्छता कित्याक गरज आसा, स्वच्छताचो इम्पॉर्टन्स कितें, कित्याक आमी स्वच्छ आमी असो जो कचरो आसा आमच्या घरान काय आमी बसतात, चॉकलेट खातात, कितें जेवतात, प्लास्टीक आमी हांगा थंय आमच्या घरांनी उडयनात. आमचे कडेन एक कचऱ्याचे बीन आसता, कितें आसता तातूंत व्हरून उडयतात. पण जेन्ना आमचे घरच्यान भायर सरता नाल्यार केन्ना केन्ना आपलें घर न्ही जाल्यार पसून आपलें घर भितर साफ दवरपाक भायलो तर जागो तर आमकां साफ दवरपाक जाय, जे आमी घरान करतात तेंच आमी भायर इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमच्या घरांतलो कचरो आमी कितें करतात की घर साफ दवरतात, पण कचरो काडटात केन्ना केन्ना जनेलांतल्यान भायर उडयतात, रस्त्यार उडयतात, आपल्या कॉलनीच्या रस्त्यांचेर उडयतात. आनी हें आमी खूब कडेन पळयतात. आमच्याच राज्यांनी, वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी आमच्या भारत देशान आमी पळयता, गांवांनी हें पळयल्लें आसा. पण हें जावचें न्हय. आमी आमचें घर कशें स्वच्छ दवरतात तशेंच आमी पळोवपाक जाय की तीच स्वच्छता आमी आमच्या रस्त्यांचेर, आमच्या शेतांनी, आमच्या भाटांनी, आमच्या रानांनी, आमच्या दर्याचेर, आमच्या सगळे जे आमचे धबधबे आसा सगळे एरियान, पब्लीक प्लेसीस, हॉस्पिटल जावनी, पब्लीक प्लेसीस, ऑफिसां जावनी, सगळ्या जाग्यांचेर आमी हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी ही आमची माणकुली भुरगीं ही आज खुबशे शिकून वतलीं, हय की ना, की तुमी कशें आमचे हे पर्यावरण राखपाक जाय. कित्याक आमी तर आज हे पर्यावरण राखना. पर्यावरण म्हणटा तें आमचो नेचर, एनवायरमेंट. आज तर आमी हे साफ सफाई दवरनात, हे तर कचरो हांगा थंय फेकतात. ताजे फाल्यां आमची झाडां आसा, पाले आसा, आमची फ्रुटां आसा, ही फाल्यां उरपाना, ती मरपाक लागतली. म्हणून आनी फाल्यां तुमच्या फ्युचरा खातीर जें तुमकां मेळपाक जाय तें मेळपाना. म्हणटकच हें भुरग्यांनी शिकपाक जाय. सो हाजे खातीर इम्पॉर्टंट आसा आमी सगळ्यांनी आमच्या फ्युचर ऑफ आ नेशन, आवर यंगस्टर्स, आमची ल्हान भुरगीं हांकां घेवन आज आमी हें स्वच्छ भारत अभियान डेडिकेट केलां आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीजी खातीर. मागता की प्रत्येकान आपल्या लायफान हें स्वच्छ भारत अभियान दे हॅव टू मेक दीस एज अ देअर वे ऑफ लिवींग अँड इम्प्लिमेंट इट एवरी डे ऑन अ एवरी डे बेसिस. थँक यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. स्वच्छ भारत अभियान, भारत माता की जय.